सरकाराक आता 3 वर्सां पुराय जाली. तुम्ही प्रदेशाध्यक्ष म्हणून धुरो सांबाळटात. मोर ऑर लेस आमकां आतां सगळ्या मंत्र्यांचो परफॉर्मन्स कितलो खबर आहा. तुमकां दिसना कांय जाणांक मातशें आतां परत आमदार करपा जाय आनी कांय नवीन ब्लड जशें तुमचे बाबतींत न्यू ब्लड केम इन सामकें तुम्ही एक नवीन हावेस घेवन आयल्यात. असोच काय नवीन हावेस घेवन नवीन मंत्री येवपाची गरज आसा आनी जे पोन्नो हावेस घेवन बसल्यात तांकां मातशी तुगे परत आमदार करपाची गरज आहा म्हणून. पळय परिवर्तन हो कसो केन्ना केन्नाय म्हणटा तो नियम जावन पडटा. हांगा हो नियम ना. हांगा केंद्रांतले वरिश्ठां कडेन बसून आनी सरकार चलयता तो डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आनी प्रदेश अध्यक्ष जबाबदारी उलयताले आतां अकस्मात फॉर्मल उतरां भितर गेले ना. केन्ना केन्ना हांव जबाबदारीन उलोवचेंच पडटा. हांव प्रदेशाध्यक्ष म्हटले बरोबर भाजप हो हांव जालो आतां 24/7. हांव खंय तरी भायर हांव तुजो दामू नायक आनी हांगा भितर भाजपा असो जावंक शकना. आतां ज्या दिसा डिक्लेअर केला त्या दिसांतल्यान भाजपा तो पूर्णपणे जो पर्यंत आसा तो पर्यंत म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष ती जबाबदारी आसा म्हजी. ती रिस्पॉन्सिबिलिटी वडीलकीच्या तुमकां दिसना काय मंत्र्या पळयतकीर मातशें दिसना हाका मातसो कुशीक काडल्या बरो म्हणून. न्ही हांवें तुका परत म्हटलें न्ही निश्चितच करपाक जाय. निश्चितच करपाक जाय. त्या हाजें प्रगती पुस्तक मुख्यमंत्री घेवन बसतले. त्याचे प्रगती पुस्तक एका पक्षाध्यक्ष म्हणून काही फीडबॅक आसा ते आमीय दितले. ताणें केल्लें पक्षाचे बद्दलचें कार्य पक्षाच्या संदर्भात तो कोणाक बरोबर घेवन करता ते ताजे सगळे प्रगती तातूंत भितर येतलें. एकच सब्जेक्ट ना तो. हय 5 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आसा. तो मतदारसंघानच केंद्रीत जाला आनी सबंद गोंयभर जर ना जाल्यार तो एक सब्जेक्ट. कारण मंत्र्याचें काम हें गोंयचें. करेक्ट. मतदारसंघ संस्थानीक न्ही. त्याच बरोबर दुसरें लोकांचें तेजे उलोवपाचें ताचो हें कसो आसा लोकां मदीं मिसळपाचो एप्रोच कसो आसा हे सगळ्यो गोश्टी. तिसरें ताजे कामाचे बद्दलचें कामान ताज्या हातून भितर डिटेलिंग त्या खात्याक ताणें कितले पर्यंत न्याय दिला कसो दिला. तुमी साश्टींतल्यान येतात. तुमी हांवें अशे दीस पळयल्यात जंय साश्टी भितर एकच भारतीय जनता पक्षाचो आमदार आनी तुमकां चारूय वटेच्यान सारके काँग्रेसीच्या आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी घेरल्यात. आज तुम्ही परत जेन्ना वतात आज मातशी वेगळी परिस्थिती आसा. आज भारतीय जनता पक्षाचे आमदार साश्टी भितर आसात. कांय जाण आसात पूण ते भारतीय जनता पक्षाचे अशे दिसनात पूण ते तुमच्या चिन्हाचेर आसात. कांय जाण आयात केल्ले आसात. कांय जाणांची निर्यात केल्ले परत आयात जाल्या. अशी वेगवेगळी तरेची कॉम्बिनेशन आज साश्टी भितर आमकां दिश्टी पडटा. साश्ट हो तुमगे होम ग्रावंड जाल्ल्यान मिशन सालसेत परत सुरू जातलें काय म्हणटा. जेन्ना हांव 27 म्हणटा तेन्ना पूर्ण गोंय हें मिशन 40चे 40 मतदारसंघान योग्य नियोजन करून लोकां पर्यंत पावून पक्षाच्या आनी त्याच बरोबर सरकारच्या जे उपलब्धी आसा तो सकल स्तरा पर्यंत वचून वेवस्थीत म्हणजे संपर्काच्या माध्यमांतल्यान लोकसभेक साश्टीचो फटको बसलो न्ही म्हणून मी म्हणून म्हणटा. त्याच खातीर जर आमी खंय जर कमी जर पडलेले आसा जाल्यार ती आमी निश्चितच तातूंत चूक सुदारून लोकां कडेन वचपाक जाय. ते वतले डेफिनेटली. म्हणून एक 66 पुरते अशें कांय मिशन कांय ना. कितें आसा तें गोंय मिशन गोंय. फातोड्डेची कितें आज जेन्ना अख्खी गोंयची तुमी आज म्हाका 2-3दां सांगलें अख्खी गोंयची जबाबदारी आपली भुजार आसा. फातोड्डेची कितें. ज्या दिसा प्रदेश अध्यक्ष म्हणून नांव डिक्लेअर जावन हांवें पदभार सांबाळ्ळो त्या दिसाच्या पासून म्हजें हो शब्दच ना आमचें गोंय. कारण हांव करूंक शकना. कारण तुमी जे सगळे पळयता ते दामूक प्रदेश अध्यक्ष म्हणून पळयता जो फादरली फिगर तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी. आनी थंय हांव म्हगेलो तो एक लाडाचो कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून थंय इल्लें चड आनी हांगा बारीक कमी अशें ना. 40 मतदारसंघान योग्य रित्या नियोजन करून योग्य भुमिका घेवन 27 हाडपाक जाय. 2027 कॉन्टेस्ट करतले फातोड्ड्याचो. हांवें परत सांगलें पक्ष आज पर्यंत पक्षान दिल्ल्यो जबाबदारी घेतल्या. तुर्तास आतां तुमीच दिवपाची जबाबदारी. तुर्तास म्हजें फक्त कांयच फातोर्डा बी कांय लक्ष ना. लक्ष गोंय गोल. तूं अर्जुनाक 27 म्हणटा कॅन्डिडेट म्हण दामू नायक आसतले काय म्हणटा हांव. नासती बीन. म्हाका गोंय फुडें व्हरपाक जाय. म्हाका हांव स्वार्थ केन्नाच नाशिल्लो. त्या वेळाचेर थंय कोणी तरी नवो तयार जावचो. एक बरें व्यक्तिमत्व फुडें येवचें आनी ताणें फुडें व्हरचें. म्हज्या बापायले राजते एवरी टायम दामूद कित्याक चिंतपाक जाय. पण पार्टीची एक परंपरा आसा. योग्य अशें म्हणजे सर्वे आतांची पार्टी जी आसा त्या पार्टीन भितर शिस्त वेवस्थीतपणा
आनी आमचे जे म्हणजे चाणक्य आसात, अमितभाई शाह, त्याच बरोबर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आसात, ते सर्वे आणि बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी करतात. त्या सगळ्या गोष्टीच्या पर्सनली यू आर रेडी टू गिव्ह अप युअर क्लेम ऑन फातोर्डा. कितें तूं म्हटलें न्ही हांवें 1 म्हजें नांव बरयलां. एक जातकीर मागीर दुसरे कडेन आनी कोणाक हाडप, मागीर कितें म्हणटात नवीन मनीस तयार जाऊ दे, जावंकूच जाय. खुशालपणान तुम्ही ताका फुडें काडटा. हय तर जावंकूच जाय.